गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. आज 4 फेब्रुवारी हो गोंया खातीर एक म्हत्वाचो दीस, कारण 1987 ह्या वर्सा ह्याच दिसा गोंयचो राजभाशा कायदो संमत जाल्लो. कोंकणीक ज्या कायद्याक भितर ऑफिशियल लँग्वेजीचो स्टेटस मेळिल्लो आनीक ताका लागून त्या वेळार एक कोंकणी लोकां मदीं एक सामकी खुशेचे ल्हार पातळिल्ले. पूण आतां ताज्या फाटल्यान 37 वर्सांनी एक नवो इशू तयार जाल्लो आसा. तो म्हणजे जेन्ना राजभाशा कायदो अमलाक आयलो तेन्ना रोमी लिपी जी गोंयच्या एका मोठ्या समाजाची जी भाशा आशिल्ली तिका कुशीन उडयली. आज आमचे तोमाजीन कार्दोज हांणी म्हणलां दॅट वॉज अ बिट्रेयल फॉर मायनॉरिटी कम्युनिटी अशें म्हणलां. आनी ह्या हाजेर आमी चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन ह्या आंदोलनाक सक्रीय आशिल्ले एंथनी बाब डिसिल्वा हांकां पयला. एंथनी येवकार, म्हाका एक सांग, आमी 1987 जेन्ना राजभाशा कायदो जालो तेन्ना रोमीचेर तुमी म्हणटा तशें अन्याय जालो आसा तेन्ना, पूण एक सगळ्या भितर एक खोशेचें ल्हार आशिल्लें, कोंकणी निमाणे कडेन राजभास जाली म्हणून. आतां आफ्टर 37 इयर्स रोमीचो मुद्दो येवपाचें कारण कितें? खोशेचें ल्हार अजुनूय आहा, दुखी अशें ना. बट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम सक्सेसिव गव्हर्मेंट्स म्हणनाका, ब्युरोक्रेट्स म्हणनाका, दे फेल्ड टू अंडरस्टँड एंड गिव जस्टीस की बाबा जेन्ना ते कोंकणी भाशेंत पळय झगडले ते स्पॅक्ट्रमान लोक आशिल्ले ते बेस्ड ऑन रिलीजन म्हणनाका, बेस्ड ऑन लिपी म्हणनाका, तरेतरेचो लोक आशिल्लो. सो जेन्ना ही कोंकणी भास म्हूण झगडले तेन्ना कोणाच्या मनान हें डिफरन्सिएशन तेन्ना आसूंक ना. जर तर हें डिफरन्सिएशन त्या दिसाक आशिल्लें आनी जरी तो जाणा आशिल्ले आमी आमचे सारके जे मायनॉरिटी जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम, आमकां जर तर पयलें खबर आशिल्ली की बाबा हे कोंकणी मिन्स दे वूड पूट इन द ब्रॅकेट देवनागरी म्हणून, जाल्यार ह्या खुशीचे ल्हार येवपाचो प्रश्नूच येनाशिल्लो. त्या कोंकणी आंदोलनान म्हाज्या सारके जाल्यार लोक भागूच घेनाशिल्ले. बिकॉज एवरी पर्सन एज अ ह्युमॅन आमचें कितें आसतलें काय दिसता न्ही, आमच्या कंट्रिब्युशनाक एक आस आसता की बाबा आमकांय कितें मेवता काय थंय वचून. सी फायनली वी आर रिचींग द गोल, द डेस्टिनी, आनी म्हाका कांयच मेळना हितूंतल्यान, जाल्यार त्या आंदोलनान वचपाचो प्रश्नूच येनाशिल्लो. पण हें जालें कितें, जेन्ना आमी गेले वी वेंट एज अ स्पॅक्ट्रम ऑफ कलर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. पूण जेन्ना कोंकणी जाली तेज्या फाटल्यान थोड्यांनी षड्यंत्र करून हितूंतले वेगवेगळे प्रकारचे कलरफूल फ्लावर्स पळय आशिल्ली ती सगळी मेकळी करून भायर मारली आनी एकूच एक सेफ्रनायझेशन म्हणल्यार जाता अशेंच जालें. ना तेन्ना तूं आतां हे 37 वर्सांनी हो आरोप जाता की षडयंत्र जालें हें कळपाक तुमकां 37 वर्सां घ्यायला लागली. एक पयलो आनी हें षडयंत्र केलें जाल्यार कोणें केलें, आनी ते जर केलें जाल्यार सुरवातेक साकून ताका विरोध कित्याक जावं? पयले सुवातेर तूं म्हणटा तसो सुशांत बाब 37 इयर्स लागून ना. दीस हॅज बीन गोईंग ऑन इन द पास्ट, हें चालूच आसा. इट्स ओन्ली थिंग म्हाका अशें दिसता इट हॅज गॉट गॅप्स इन बिटवीन. कोण तरी कोण उठले, एक ऑर्गनायझेशन आयले, आमचे डिमांड आशिल्लेच. म्हाकाय उगडास 2007 हांवेंनूय डिमांड घातिल्लो लोकां विशीं. वी हॅड अ पब्लीक मिटींग 2007. तेज्या उपरांत मदीं मदीं जालें. आतां कसलेय प्रोटेस्ट इट कॅनॉट गो ऑन 24/7 फॉर 37 इयर्स न्ही. सो यू कॅनॉट से हो मुद्दो आयज वयर सरला, हो आयज वयर सरवना. नंबर 1. नंबर 2, षड्यंत्र हितून जाला म्हणून स्पश्ट कोता. कोणें केलें? ना पयले सांगता मरे तुका षड्यंत्र कशें जालें. षड्यंत्र जाला वा ना सर्कमस्टेन्शियल एंड प्रायमा फेसी एविडन्साचेर कळटा देर इज अ डेफिनेट कॉन्स्पिरसी not to allow Roman lipi to be taken in. Who has done that? Yeah.
ना इथून जे थोडे जाण पळय मनीस अशे इनवॉल्ड आसा तितून दे हॅव दॅट कॉम्युनल मायंड सेट. ना पिन पॉइंटिंग दीस थिंग्स I will not be able to separate out individually, but I can definitely एक थोडे पॉइंटर्स कशे दिसती पडटा. पॉइंटर्स कशे दिसती पडटा दिता न्ही बरे जितली घाय करता फटफट करून सांगता बरें. आतां म्हाका तर पळयलो दिसता तो वेन एवर वी क्वेश्चन की बाबा रोमी लिपी दिवपाक कितें अडचण आसा बिफोर पीपल डिमांडींग ओन्ली दुसऱ्या वाटेन जेन्ना येता की ही रोमी लिपी करूंक जायना बा म्हणटा. आतां आमचो रिसंटली उदयबाब भेंब्रेन कितलेच फावटी म्हणला आसतले. आतां एक मुद्दो न्हिदलेलो आसता मदींच तो जागृत करता आनी रिएफॉर्म करता. तूं पयलीं उलयता मागीर तूं करेक्शन करता मागीर पयलीं उलयता. हय आनी एकाच घडयेक केन्नाय तो म्हणटा रोमी लिपीक मान्यता दिली म्हूण अशी हरकत काय आसची ना अशें जाता. So this cannot happen. So if not, this has to be passed politically. Will आसपाक जाय आनी असेंब्लीन क्लियर करूंक जाय. इन 1987 गोंयाक सरकार आशिल्लें काँग्रेसीचें. उदय भेंब्रो वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ काँग्रेस. ही वॉज इलेक्टेड एज अ इंडिपेंडंट with an at that time आमचो लुईजीन फालेर वॉज ऑल्सो ऑफ अ मेंबर ऑफ गोवा काँग्रेस. ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी बिल जे पास जाला ते गव्हर्मेंटाकले पास जाला. सो ह्या षडयंत्रा भितर उदय भेंब्रो खंय आहा ना तेच ना हांव आतांची खबर करता. इफ यू गो टू द हिस्ट्री आतांचे बरें आहा पास सांगता षडयंत्र तूं म्हणटा पास जालो षडयंत्र जावन पास जालो असो मागीर ते षडयंत्राचें सांगता तुका हांव. जेन्ना लँग्वेज येयली तेन्ना सरकार कोणाचो जाल्लो काँग्रेस आशिल्लो. काँग्रेसान कोण आशिल्ले मेन सीएम कोण आशिल्लो प्रताप सिंग राणे वॉज विथ लेट मी कनेक्ट यू द डॉट्स वॉज विथ द मर्जर और वॉज इट अंडर एंटी मर्जर. he was with I do not know whatever his personal but he was a member of at that time Marashwadi Gomantak Party, and Marashwadi Gomantak Party's stand was too much. Exactly. So his mindset was too much. मर्जराचो मेन मुद्दो कितें आसलेलो मराठीचो. That was one criteria. Not Marathi. No, they were thinking that we will go in the larger, but you read that MGPs in the main notes. One main point was the language, because the language will match with Maharashtra. So that is why. Yeah. So now the person with the mindset of Marathi, how will he allow a Roman script to flourish with that type of mindset? He could sacrifice and he could bend for a Konkani in Devanagari, but definitely he will not cross the bridge to get this thing. So in this, I feel even Pratap Singh Rane is overtly or covertly involved in this. No, only Pratap Singh Rane as a CM. He was only there, or there were. See, I am saying as a CM. Dr. Wilfred D'Souza was there. Dr. Francis Sardino was there. Movin Gudino was there. Then बाकीचे आशिल्ले इतले मागीर आनी कित्याक on the contrary Uday Bhembre has moved one amendment that for 10 years Romi should be considered म्हणून. That I agree with him. Now let me come to this point of yours. Others were there. होच प्रश्न आहे थॉमासीन बाबा घातिल्लो. तूं स्पीकर आशिल्लो म्हणलें. तूं तेन्ना MLA आशिल्लो जाल्यार तुमी आसतना कशें जावना. सो आय हॅव गॉट टू नो दॅट बिकॉज द हेड ऑफ द लेजिस्लेशन द गव्हर्मेंट प्रताप सिंग राणे वॉज द CM. सो आतां ह्या CMा हुजीर हेमी कितलेय शेपडे धाडले म्हूण चलचें ना म्हणून why they have not resigned and come out of the government. So those are the things they should have done. Not only there, आनीक एक म्हाका उगड आसा सुशांत बाब, I don't remember which year it was. There was a time when minorityचे 7 जाण आशिल्ले who were cabinet birth ministers out of 12. And हो प्रश्न एक दीस चर्चिल बाबा घातिल्लो गोमंत विद्या निकेतन, नॉट गोमंत, रवींद्र भवनान.
And I remember Mario Menezes was there on the stage. And in the audience, they had asked for people to question him. Then I approached Chechilak, ki baba तुम्ही 7 जण कॅबिनेटान आसा out of 12. Why don't you move a note काय म्हणून? So तेमी करूंक ना ते. So it is, I'm not saying it is BJP or Congress. All successive governments has failed to do this. So Anthony, तू आता म्हणटा ते जर पळयलें तर हो सगळो हे जर पळयलो जाल्यार एक हे वता की सगळे जे ते डायरेक्ट तोरान म्हणटात काय म्हणनात पूण सगळे हिंदू जे आसात तांणी रोमी भितर येवपाक दिलें ना असो एक आरोप जाता तूं म्हणटा तुगे 7 जाण हे आशिल्ले क्रिस्तांव आशिल्ले तांणी कित्याक आवाज केलो ना ते इतले तुगे 7 जाण न्ही in between last for 37 years there were 4 Christian one is Dr. Wilfred D'Souza first was आमचो चर्चिल आलेमांव then Dr. Wilfred D'Souza then आमचो ब्रिझीन फालेरो then फ्रांसीस सार्दिन हे 4 जाण जाले काय बे जावंक ना ऑन द कॉन्ट्ररी तेन्ना साश्टी म्हणटा ती सामकी डॉमिनेट करताली इन द कॅबिनेटाक भितर साश्टींतले 2 ते 3 हे आसताले मिनिस्टर आसताले तूं म्हणटा तशें कित्याक जावंक ना ताका लागून हांवें तुका म्हणलां आय एम नॉट सेइंग इट इज हिंदूज ऑर क्रिश्चियन्स तुका पयल्यान म्हणलां इट इज द सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट्स एंड आय मायसेल्फ देन हू शूड बी ब्लेम्ड आता ह्या प्रश्नाचेर प्रश्न घातलो जाल्यार इट इज आमचे जे कॅबिनेट बद्दल पळय आसलेले दीज पीपल हॅव नेवर टेकन एन इनिशिएटीव सो सी फायनली हो मुद्दो इट कॅन बी 1 amicably settled, 2 it can be settled in the assembly, and 3 it can be settled in the court. amicably जायना कित्याक 37 वर्सां जाली मागतात दुसरे असेंब्लीनूय हे करिनात आश्वासन दिता आसतलें इलेक्शना पयलें पूण फायनली थिंगा गेले म्हणटच कांय करनात आश्वासन दिता आसता तुवें साश्टीच आसतलें हे आसता ते टोटल गोंया भितर कोण आश्वासन दिना रे साश्टीन म्हणटा तूं साश्टीन मागीर साश्टीन 4 जाण 7 तुगे हे आमचे 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळय तेय दितात न्ही आनी त्या भायर तेय दितात आगासाय जावं वास्को दाबोली तेय आसतात पूण सो हांगाय तो मुद्दो सॉल्व जायना जाल्यार आतां एकूच रस्तो उरता तो कोर्टांतल्यान अशें म्हाका दिसता आतां कोर्टाक कशें वतले तुमी वेन कायदो सांगता आमची ऑफिशियल लँग्वेज मिन्स कोंकणीन देवनागरी नो सो that adding already law adding Devanagari म्हणून लिपी law is already been set law is set and but court can only the law कितें आसा सारको आसा काय ना that पळोवपाचें आनी तो ऑलरेडी कोर्टान मान्य केलें आहा की हातूंत भितर कांय चूक ना म्हणून नो आमचे अनकॉन्स्टिट्युशनल हातूंत कांय ना म्हणून ऑलरेडी कोर्टान डिसिजन दिल्लें आहा नो बट देर कूड बी the law when Konkani came in there is no law it seems which I have got to understand whenever a language is being written bracketan खंयची लिपी घातलेले खंयच्याच प्रदेशांनी ऑल इंडियन लिपी म्हणून बरयना ओके तो हिंगा बरयला बिकॉज हांगा 2 आशिल्ल्यो न्ही हांगा 2 स्क्रिप्ट आशिल्ल्यो सो दे हॅव टू मेन्शन न्ही सो इफ दे हॅव टू मेन्शन दॅट कुड बी bad in taste as per the law and we can go back to the court to justify in Bombay High Court has given a verdict that whatever the आमचो कितें राजभास कायदो आहा it is not unconstitutional म्हणून already दिल्लो आहा so but still we got another court no above the High Court so we'll try till the last end ना पण तुका एक दिसना हे सगळें जर पळयल्यार this is only emotional issue हाका तुगेले रोमी कोंकणी जाली आनी देवनागरी कोंकणी उरली कितें फरक पडटा दिसता तुका कारण तूं जर क्रिस्तांवाक जर रोमी जाय म्हणटात क्रिस्तांव सगळे इंग्लिशी वयच्यान गेले ते कोंकणी वयच्यान आसा खंय ना द क्वेश्चन इज नॉट इंग्लीश एंड कोंकणी म्हाका एकूच दिश्टी पडटा रोमी लिपी आसलेलो जाल्यार ही कोंकणी आमची आनीक उबारून उरतेली आसली कशी शाळांनी इस्कॉलांनी सपोज इफ यू अलाव मी टू रायट geography history in Romi lipi suppose instead of giving that in Devanagari then our Romi lipi we are naturally instinct to write in English form but pass avuna burge pass it is not a question of passing
You are looking at academic only. I am talking about culture also. I am talking about linguistic also. I am talking about Konkani as a whole to be flourished. आज कोंकणी नजर उरल्या खंय. ओके आता तुम्ही म्हाका एक सांग सुशांत बाब इतलें सांग म्हाका कसली अडचण आसा इस्कॉलांनी रोमी भाशेन बसूंक ते हाडटले काय ना म्हण ते गव्हर्मेंट डिसिजन घेतले जे मेजॉरिटी जर तांचे आसा तांकां दिसले घेतले दॅट इज ओनली दीस हे कॅन बी टेकन बाय द गव्हर्मेंट. बरें हे गव्हर्मेंट कितें करपाक ते गव्हर्मेंट करतले. आतां तूं आनी हांव आमी दोगे जाण कोंकणी मोगी एखादी तूं म्हणटलो आपूण रोमी मोगी हांव म्हणटलें एखादी हांव नागरी मोगी म्हणून तुवें देवनागरीन बरयला हांवें रोमीनी बरयला अशें आसुनूय बी आमचें एक हें आसतलें की हांव नागरी वयच्यान आसतलो तूं आतां एक जेन्ना हांव तुका मातशी हिस्ट्री सांगता जेन्ना गोंयाक हिंदूनी आमकां मराठी नाका आमकां कोंकणी जाय अशें जेन्ना म्हणलें तेन्ना तांणी ते इन प्रॅक्टीस हाडपाक स्टार्ट केलें. आमची पयलीं लग्नाची आमंत्रणां मराठींतल्यान आसतालीं ती जे कोण आमी कोंकणी म्हणटाले तांणी ती देवनागरींतल्यान छापपाक स्टार्ट केली कोंकणींतल्यान छापपाक स्टार्ट केली. हें सगळें जालें. आतां तुमचे परत तुमी म्हणटात की तुमी म्हणल्यार हांव डायरेक्ट क्रिस्तांव म्हणटा तुमी म्हणटात सो आतां हो जेन्ना मुद्दो येता तेन्ना आनीक आतां तुमचे हे आतां नागरीक आमचे कोण ते रोमीक स्टेटस जाय हो चालू आहा. तुमची एक परंपरा आशिल्ली जी पयलीं तुमगेले केन्नाय खंयचे आनूस खंयचेय आमचे वेडिंग इन्विटेशन्स हे सगळे पयलीं रोमी कोंकणींतल्यान आशिल्ले. तियात्र म्हणटा बरयणार आनी डायरेक्टर म्हणटाले नॉट रायटर आनी डायरेक्टर म्हण नाशिल्ले. आतां तुका तियात्रा फकत नांवां कितें तें आमगेली कोंकणी आनी बाकी सगळी इंग्लीश. आतां ते म्हणटा चेंज जालें हें सगळें बरें आहा. आतां तुमी आतां एक वर्सभर आतां हे आमकां रोमी जाय हे म्हणटात. कितले जाणांनी इंग्लिशींतल्यान आमी परत रिवायव करया आमी रोमींतल्यान बरोवया कितले जाणांनी स्टार्ट केल्या. हेजी सुरवात तर भरपूर जालेली आहा. इन्विटेशन येतात होय काजराची इन्विटेशन आयलेली आहा म्हाका. आय हॅव गॉट एटलीस्ट आयले बरी गजाल. लास्ट 2 सिजनान म्हाका 2 इन्विटेशन आयले बरी गजाल. कोंकणी भाशेनूच आयल्या नंबर 1. नंबर 2 काजारेची साऊथ करता तेन्ना हांव स्वता टोस्ट करता. म्हाजी खंयचीय साऊथ पळय तूं आय मेक इट अ जिमलेट. कोंकणी आनी इंग्लीश मिक्सुरात करता कित्याक डायरेक्टली आमी वी हॅव टू केटर टू द क्राउड ऑल्सो. आयज भुरगीं आमची इंग्लीश आतां साऊथ म्हणपाक जाल्यार ताका पासून इंग्लीश नांव दिलें तुमी आतां ना साऊथ म्हणल्यार तुका तें पयलीं साऊथ म्हणल्यार आतां टोस्ट म्हणटा तूं तें सांग तुका हांव दॅट साऊथ हॅज बिकम टोस्ट नाव. होय पूण म्हणटा आसतना साऊथ म्हणटात थंय काजाराक जेन्ना कंपेरर पळय सांगता आतां काजाराची साऊथ म्हणटा तो दॅट तेय म्हणटा. दुसरें ह्यो थोड्यो गोश्टी करतात बट यू मस्ट नॉट कॅच द बुल बाय द हॉर्न फॉर द सेक ऑफ कॅचिंग. ह्यो सगळ्यो बारीक बारीक तुमी पळय पॉकेट्स पळय दाखयता तो थिंगा दवर. सद्याक मेन मुद्दो म्हाजो पर्सनल व्यक्तिगत मत let the government openly allow the schools to use Romi लिपी in the schools. हे तरी कर मरे मागीर पळय आनी कितली इम्प्रुवमेंट जाता ते. तुमी म्हणल्यार काजाराची छापूंक ना काजाराक टोस्ट करिना आनी सी इंग्लीश इज अ लँग्वेज जी क्रॉसीस ऑल ओवर. आतां तशें आमी जे हिंदूज मराठी पळय म्हणटाले तेंची भुरगीं सगळीं इंग्लीश उलयतात मरे घरा. So that doesn't mean we should forget Marathi. English उलोवनी let it be बोली जावनी ती मिक्सचर जावनी let there be a mixture of gold न्ही. हांव म्हणटा सगळ्यांक बराबर दवरपाक कितें जाता. हांवें तुका पयलें सांगलां गुलदस्ता एक स्पेक्ट्रम सगळे कलर आसुनी मरे सगळ्याक बराबर दवरपाक एक जावपाक जाय की तो आमच्या एसेंब्लीक भितर एक ना एसेंब्ली जावपाचो प्रश्न दुसरो. पयले फर्स्ट स्टेप इज एमिकेबली जावपाक जाय. एमिकेबली जावपाक कित्याक आमी गोंयकारूच बरे तेय जाणा इतलो लोक तो क्रिस्तांव लोक पळय झुजलो कोंकणीक तो देवनागरीक झुजोंक ना हें स्पश्ट जाणा न्ही हे तरी पण ते एमिकेबली करिना. सो आतां एक तो फर्स्ट स्टेप एमिकेबली दुसरो म्हणटा एसेंब्ली. आतां एसेंब्लीनूय
आता ती संख्या who could speak for the minorities is reducing day by day, number one. आणि आमचे तर वयतात ते आपले स्वताकूच वयतात तोय तुमगे मागीर डिमांड करतलो कोण फुडें वांटो कोण तो डिमांड आता हितूंतल्यान जावचो ना म्हणून आमी निर्णय घेतलेलो आयज. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सुप्रीम कोर्टाची डेराचेर मारपाचें. इफ सुप्रीम कोर्ट गिव्स इट बिकॉज अंडर 19(1)(a there could be a chance saying that when High Court gave that order, it was bad in taste by allowing the language to be more transcriptized kurpak by adding that special clause Devanagari. 19(1) is not for a. It is in Goa. The Christians are not minorities. In Goa, only Muslims are minorities. Maybe all over India, situation are Christians may be the minorities. So it be. If Muslims are minorities as taken as, so we are no. Then that 19(1) article here that will not stand because you do not have a minority status here. You are majority. So let it be going as from the Muslim side that we don't want this in the Devanagari. Why add that one particular word? तुगे तू मुस्लिम आसा खंय तांकां तूं देवनागरीचे पडून गेल ना आनी रोमीचे पडून गेल ना तुमगे हातूं कोण आहा. दिस इज अ क्लियर कट हियर. क्रिस्तांव आनी हिंदू MK शेख आहा मरे. MK शेख म्हणटा तो देवनागरी म्हणटा. तो देवनागरी मागता. MK शेख म्हणटा देवनागरी मागता. बरें तशें न्ही. एक म्हाका सांग आतां हे आमचे चर्चा फकत तुजी भावना लोकांक कळची आनी एक हाजे आग्राक हें करे. एक म्हाका आसा यू युवर सेल्फ इज नाव डिवायडेड हावस. तुमचे पयलीं ग्लोबल पयलीं आशिल्ले ते दालगाद कोंकणी ते सामके गव्हर्मेंटाचे सामके फाटल्यान रावता म्हणून ते करून एक ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणून एक कितें केलें. ताज्या फाटल्यान पळय तातूंत फूट पडून आतां ग्लोबल रोमी अभियान म्हणून एक जालें. सो युवर सेल्फ इज अ डिवायडेड हावस. पयले सुवातेर लेट मी करेक्ट यू. तूं ताका एक टेक्स्चर दिता फूट पडली म्हणून. दॅट इज युअर वे ऑफ putting the show. This is not my. You have seen that Michael Gracias's interview. Yeah. He has said that because of the ego's problem, the Sagli has so that is not a question of saying foot. If Michael Gracias or whoever has gone, they might have just split over from that main mother group. Split means foot. Here they have gone on their own. एक दोग जाण गेले म्हणून तू फूट म्हण नाका. तू फूट म्हणून दाखव म्हणजे हे सगळे बिघडले. अशें जाता. आतां एखादी तुका सारकें कोंकणी शिकोवची पडटली. स्प्लीट म्हणल्यार फूट. स्प्लीट द स्प्लीट कुड बी 5%, 10%, 50%. कितली स्प्लीट दी. एक दोग जाण गेले जाल्यार ताका स्प्लीट म्हणया. खंयच्या ग्रुपान एक दोग जाण कुशीन जातात. आतां एक तुयी मानतलो हांवूय मानतलो. आमी आतां कितल्यांक चर्चा केली जाल्यार लोकांचें एक ओपिनियन तयार जावपाक शकता. पूण जर डिसिजन घेतलें जाल्यार इट शूड बी बाय द असेंब्लीक तुमचे कडेन जावचें ना. नंबर ना. सद्याचे जे सरकार आहा ताका लँग्वेज इश्यूज आनी हाका कांयच हात लावपाचे ना. सो वॉट विल बी युअर फ्युचर. दॅट्स व्हॉट आय टोल्ड यू. द फायनल नेल विल बी गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट. एक आशा एक किरण धरून थंय वचून कितें जाता सुप्रीम कोर्टान वर्डीक दिलो म्हणटच देन वी कॅन शट आवर शॉप्स. ती एक मातशें क्रिवायस कशी दवरल्या. हेजेर एक किरण भितर येता. सी टू क्रॉस अ टनल यू डोंट नीड फ्लड लायट. अ रे ऑफ लायट कॅन शो यू द वे आउट. ओके. सो ह्याच हाजेर आमी आमची चर्चा थांबयतात. पॉझिटिव्ह नोट. ना पॉझिटिव्ह नोट न्ही. हो हातूंत भितर हाजे पयलीं हांवें हाजेर इश्यू केल्यात. म्हजो एक मुद्दो आसा की कोंकणीक लागून दोनी समाज एकठांय आयल्यात. सो लिपीक लागून हे समाज कुशीन वचपाक जायना. हो मेन क्रक्स ऑफ दीस आमचे गोंयकारपणां जर क्रक्स जर कितें आसलें जाल्यार फकत एक लिपीच्या हाका लागून. आनी ताजे तुका हें आसतना गोमंतक सारके एक पेपरान एक निमाणे कडेन स्टँड ओपन केलो की इफ जर गोंय एकठांय उरता जाल्यार रोमीकूय दियात मराठीकूय दियात तर उरता जाल्यार पूण गोंय एकठांय उरपाक जाय ना. हे मराठीचो प्रश्न हांगा येना. तो कोंकणीचो.
तशें म्हणटा तुका आता कोंकणी हाडटा आसतना तूं आनीक दुसरें हाडनाका. ते म्हणना तेय मागतात न्ही, तेय मागतात. त्यांचे दिवपाचें आसलें तें दिलें न्ही. वी आर ओनली हॅव्हिंग अ डिफरन्स ऑफ ओपिनियन ऑन कोंकणी. दॅट इज Not on मराठी. आतां आमचो वेळान असो स्टँड आहा ताचे परस व्हडलो की जर एक स्टेटस दिवन जर कॉन्फ्लिक्ट्स काबार जावन जर सगळे एकठांय येतात सो जाल्यार दिवचो. हे सजेशन 10-12 वर्सां पयलीं आयलेलें. हय. मराठीवादी आसले ते म्हणटाले हय. आमकां मराठीकूय दिया, रोमीकूय दिया, देवनागरीकूय दिया हय. करप. हय. सो दॅट टायम आमचे थोडे जे जाणकार आसले तेमी म्हणले हो डिफरन्स ऑफ ओपिनियन इज नथिंग टू डू विथ द मराठी. Yeah. मराठी इज नॉट इन द रिंग. हू इज इन द रिंग अँड वॉट इज द डिस्क्रिपन्सी? इट इज अबाउट कोंकणी. दॅट इज तुजे आनीक नागरी आनी अजय आहे, बट दे थर्ड ऑल्सो ताका हे आहा. दॅट इज ओके, तो कुशीन. पूण मेन हातूंतलो एक मुद्दो की लिपीक लागून जर डिवायड जाता जाल्यार तो एकठांय कसो डिवायड ब्रीज कसो करप हाजेर हें जावपाक जाय. आनी ह्या राजभाशा दिसाच्या निमतान आमी तेच हें करतात की एक म्हणटा तशें आतां कायदो जातलो, कांयच जावच ना, हें जावच ना, पूण सगळे दोगूय जाण एकठांय येवन हाजेर जर एक कडेन बसून जर तोडगो काडलो जाल्यार हातूंतल्यान कितें तरी बरें येवपाक शकता. इतलेंच आमी म्हणपाक शकतात. एंथनी देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे जे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक. थँक यू व्हेरी मच.